राम फोटो ना तुझे डबल काढतो फ्रंट पेज छापता तुका व्हेरी गुड थँक्यू छापता काय बरं मॅडम तू पुढे मॅडम आयज बरे मोतांनी ZP इलेक्शन जिखलां कितें सांगूंक सोदता वॉट इज द फर्स्ट मेसेज फॉर द वोटर्स. फर्स्ट मेसेज म्हणल्यार हांव सगळ्यांक हें कितलें देव बरें करूं म्हणून सोदतां कित्याक आयज तेंच्यांनी म्हाका विक्ट्री दिल्ली आसा आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमचो MLAच्या आदारान आनी प्लस आमची सगळी पंचायतीच्या आदारान हांव जिखून येयल्ली आसा आनी हांव मागतां सगळ्यां कडेन सगळ्यांची कितें कामां आसा मॅनिफेस्टो कितें आसा तो हांव कंप्लीट करतलें. म्हजी दारां सदांच लोकांक उदकी आसतली सगळीं एकवटान रावन काम करया आनी बरे भाशेन हें करया आनी हांव सगळे इच एंड एवरी वोटर्सांक थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक सगळीं म्हाजे बरोबर रावली आनी तेंच्यांनी जो मोग तेंच्यांनी हात वाज MLA दिला तितलोच त्याने म्हाकाय दिलो म्हणून आयज म्हाका प्रूफ केलें आनी हांव तेंची कामां करूंक सदांच वावुरतलें. देव बरें करूं. तुम्ही काँग्रेस थर्ड पोझिशनार पावले आयज पोर्तेल वॉट इज युअर से ऑन दॅट प्लीज की सांगता. म्हाका दिसता हें तुमी वॉलांचें विचारलें बरें वॉलांचें आन्सर तुमकां सारको दितलो कळ्ळें तुका न्हू मातशें ते कडेन रिप्लाय वच ते कडेन विचारा सर मागीर कितें सांगलां आरती वोट स्प्लिट करपा आयिल्ले म्हणपा कोण खंयची पार्टी स्प्लीट करपा आयला आरती आजी तेजे भाशेन ते हे काँग्रेस हें करना कितें आमचे दुसरे आहा ते प्रॉमीस करूं ना तेज्यान प्रॉमीस केल्लें आसा कळ्ळें तुका न्हू जावं ते टेम्पलान वचोन जावं मागीर चर्चीन वचोन मस्जिदान वचोन तेणी प्रॉमीस केल्लें आनी एफिडेविट करून फायल केल्ले ते भाशेन फोटींग न्हू आमी फोटींग कोण न्हू आमी पयलेंच सांगलोलें हांव एज अ इंडिपेंडंट कळ्ळें तुका आमी BJPक सपोर्ट केला आमी मॅन्डेट मेळटा ते भाशेन आमी सपोर्ट करताले पयलें आमी डिक्लेअर केल्लें आनी ते तेकाच लागून आमी वॉलांच्यो एवरी टायम 10 मिनटांनी भितर हांव BJPक सपोर्ट केलो हें सारकें आमी सांगलोलें जे मॅन्डेट मेळटा तेका आमी सपोर्ट करता म्हणून सांगलोलें आनी लोकांनी आयज प्रूफ करून दाखयला लोकांक हे मिसगायड करता हे वॉलांच्यो मिसगायड करता लोकांक हांव BJP म्हणून आयज तेका ताणें आन्सर दिवपाक जाय आयज तेका कोडोन येयला खंयचे पोजिशनाचेर काँग्रेस आसा ती. सर तुका दिसता काँग्रेस फिनिश म्हण हेजे फुडें म्हाका दिसता आनी बाब आमचो रघोजीनान सांगलोलें जेन्ना कोण आमचो वॉलांच्यो आहा काँग्रेस आहा ते मेरेन पासून काँग्रेस मायनस जातले म्हणून आनी आयज प्रूफ जालां हें कोडोन येयला. सो एंथनी तुका हॉलिंचे फायद्याक पडलो अशें दिसता. वॉलांच्यो फायद्याक आतां एक पंच जर जाला तो म्हाका सांगता हांव न्हिदोन आहा आनी हे आज प्रूफ जालो कोण न्हिदोन आहा तो प्रूफ जाल्ले आसा कळ्ळें तुका न्हू हांव न्हिदोन आहा अशें म्हणटा तो लोकांक पब्लिकली लोकांक मिसगायड करता हांव स्वता फिल्डार आसा लोकां बरो आसा आनी हेच आयज आमकां नेशनल जिखून हाडला इतली विक्ट्री आमकां मेवल्ली आसा म्हाका लोकांचो मोग आसा हांव जाणा हांवें जें कितें काम केलां तें आनी परत तुमकां सांगची गरज लोकांक सगळें खबर आसा कशें काम करता तो. विल यू बी ट्रायंग टू मेक म्हणजे तुगे मिसेसीक ZP प्रेसिडेंट करपाचें बी सावथ गोवा कितें ना तशी काय आसपाचें ना आनी हांव पयलीं आयज सांगता हांवें ताका ते फॅमिली राज म्हणटा ही 2 वर्सां उरलेली 2च वर्सां उरलेली हांवें ताका कंप्लीट करपाक आमचो सगळो डिमांड जालो ते आमच्या सगळ्यांनी आमचो वर्कर्सांनी डिमांड केलो वा ताका घाल 2 वर्सां उरल्या ताका लागून ही 2च वर्सां ताका आमी ZP म्हणून दवरल्ली आसा आनी ताचे फुडें मागीर हांव पळयतलो. कितें प्रायोरिटी आसतली आतां. प्रायोरिटी म्हणल्यार मुगेले लोकांनी काम पयलां न्हू आनी मुगेले जायते हें आसा बघ आनी हांव CMाक चडान चड देव बरो कर म्हणटा कित्याक ताणें आमकां सपोर्ट केलो आनीक आमी ताका एज अ सपोर्ट दिल्लो आसा गव्हर्मेंटाक आनी म्हाका दिसता आमचो CM आसा तो भरपूर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी काम करपाक वावुरतलो आनी ताणें म्हाका ऑलरेडी सांगलां तुजी कितें कामां आहा कितें प्रपोजल आहा तें दी म्हूण सांगलां आनी ऑलरेडी हांवें ताचे लागीं हांवें प्रपोजल मांडलें आसा आनी बाकीची कामां आसा हांव ताचे लागीं घालतलो आनीक हांव चड आनी चड आमचे सगळे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक जो तुमी म्हाका मोग दिला इतलो तुमी म्हाका इतले वोटांनी न्हू म्हाका निवडून हाडलें फाटल्या दिसांनी जशें म्हाका 2020 म्हाका भरपूर लीड दिल्ली तेच भाशेन आतांय दिली हांव तुमचो उपकार केन्ना विसर शकचो ना कित्याक हो तुमी म्हाका मोग दिला हांव म्हजे लागीं कितें काम जाता तें सदांच तुमचे लागीं तुमच्या गांवांत येवन हांव कितें काम आहा तें हांव सॉल्व करतलो. काउंट खूब कमी जालो 45.7% इतलो लेस वोटींग जावपाचें रिजन कितें दिसता तुका वॉट यू फील. कितें आसा सद्या हें आमचें हें आसा बायपोल आसा लोक कडेन मातशे एवरी टायम असेंब्ली इलेक्शन जाली पंचायत इलेक्शन जाली आनी आतां लोक मातशे वयर सकयल जाला आसतलो पूण लोकांनी वोटींग केलां
तेच पळोवप. सर तुजे एक उल्याचे सगळे पंचायत कुठल्याय कॉन्स्टिट्युन्सी एक जाले आनी तुजे तुका तेंको दिलो यू थिंक दॅट प्लेड अ मेजर रोल इन युअर इलेक्शन दिस टायम 100%. आणि जे आमचे जे पंचायत सरपंच जावं पंच जावं हांवें पळयलां म्हजें काम पळयलां तें काम पळोवनूच आनीक प्रपोज करपाक सगळीं म्हाका दिसता ताणेंच म्हाका फुडें घायला मेस्सियानाक घालपाक आनी हांव तांकां फॉरेस्ट काळजांतान देव बरें करूं आनी ती म्हज्या फाटल्यान रावली आनी म्हजे लागीं कितें काम जाता हांव ते सगळे पंचायतान पंचान हांव जाता ते भशेन हांव तांकां म्हजे लागीं जाता ते भशेन हांव पावयतलो. मॅडम आयज विक्ट्री जाली यू आर व्हेरी मेजर रोल यू प्लेड सो आयज कितें सांगूं सोदता. पयलीं सद्याक आमी आयज भोव खुशाल आनी आमी थँक्यू म्हणटाय कित्याक आमी सगळे पंचायत एक जावन सगळे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंचीस सगळे पंचायतींतले जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागताय ते आमी सरा बरोबर आहले आनी आमचे कॅन्डिडेटा बरोबर आहले. आमी सगळीं लोकांगेल्या देरांत गेलीं देखूनच आयज आमकां लोकांनी इतलो मॅन्डेट दिवन आमच्या कॅन्डिडेटाक इतू तांपट मेजॉरिटी दिल्या. आतां द वर्क स्टार्ट्स नाव. आजसून काम चालू जातलें. इलेक्शन इज ओवर. हांव मागतलें आमचे सगळे वर्कर्सांनी हेच भाशेन तो हो फोर्स दवरून सगळ्या लोकांगेल्या घरांनी वचून लोकांची कामां करपाची आनी डेफिनेटली आतां आमचो MLA जाल्यार आमचो आहा ZP आमचो आहा पंचायती बीन सगळे सरा बरोबरच आहा MLA बरोबर आहे. सो लोकांची कामां अदीक सोंपेपणान जातली. हांव मागतलें लोकांनी हे आमचे जे हायरार्की जे हे आहा तेजे utmost फायदो काडचो. Madam, you are one of the main person who has recommended the candidature of Messiana was. As Mitri family Raj's allegation, you want to reply today? Today is the day. Yes, definitely. See, the thing is what you know. Election declare ke liye there was a very less time period for after declaring the elections. I think candidate ahle, but then the thing is there are around 5 to 6 villages that we had to go around and new face jor ami gatlo. It would have been very difficult and as it is you all know unnecessarily allegations gatlo hai which amso sir itlo simple. He has till date never spoke anything against anyone. आज जरी तो जे आमकां मेजॉरिटी दिलो आहा लोकांनी दॅट्स बिकॉज द सिम्प्लिसिटी ऑफ MLA आनी तेची जी कामां केलो हाय ती. सो देन इट वॉज वी डिसायड आमी जे प्रॉमिनंट मनीस आहा वी सॅट टुगेदर अँड वी डिसायडेड. सर नेवर वॉन्टेड हीज वायफ टू कॉन्टेस्ट. आय वॉन्ट टू मेक इट अगेन व्हेरी क्लियर. सराक केन्ना नाका आसलोले आपणागेली पायल कॉन्टेस्ट जालोली. वी फोर्स्ड हिम बिकॉज देर वॉज लेस पीरियड and it would have been very difficult for us workers to work around and get that tampered majority which we got today. So that was the reason we had proposed our sir's wife as a candidate. दिव्या आयज Messiana मॅडम जिखलेली आहा ताजेर कितें सांगूं सोदता. पयलीं स्वाते सगळ्या लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा. सगळ्या पंचायतींनी जेणी आमकां सपोर्ट केलो बोगमालो कंसावली वेलसांव कोर्ताली सॉरी नॉट वेलसांव केळशी वेलसांव सॉरी तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तुमच्या सपोर्टा शिवाय हे पॉसिबल जावचें नाशिल्लें. ह्या प्रकारे जे भशेन आमी सगळीं एकठांय जावन कॅम्पेन करून आमच्या मॅडमीक निवडून हाडल्या तशेंच आमी फुडें लोकांची कामां करपाकूय वावुरतलीं आनी एकवट आमचो असोच आसतलो. थँक्यू. I'm Deputy Sarpanch of Kidosi. So today I'm very happy for Messiana and the MLA. Because of his good work, people have voted Messiana with so many votes. She has got 4,763 votes out of 7,642. So I wish her all the best for her future works. Thank you. Sir, one of the main warrior of the battle. आयज कितें सांगूं सोदता सर तूं. आज एक व्हडली खुशालकाय कळ्ळें. जे स्टार्टींग 8 प्लेसीक आमी बायट घेयल्लो आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी हांवें सांगलेलें हांव आज आमच्या ZPचेर कांय उलयना. तेगे कॅपेसिटी दाखयली. तें कॅपेसिटी कसली दाखयला काल हांवें विडियो चोयला की ओलेसालो की सेयींग दॅट ते पंचायतान तें डिफीट जालें पंचायत इलेक्शन 2012. हांव ओलेसा सांगूंक सोदतां की 2015 तूं आपाक BJP बसलो. 2017 2015 तूं BJP बसलो ZP. 2017 तूं आपा बसलो. 2022 काँग्रेसा बसलो आनी आतां तूं कोणा बसपा आहा सगळे कडेन तुका रिजेक्ट केलो. दुसऱ्यागे हिस्ट्री सांगच न्हू कोणें हांवें मुगे सांगपाक जाय. ताका तुका वॅल्यू आहा. तूं ताका म्हणटा की ताका पंचायतान
बाय इलेक्शनाक 2012 ताका डिफीट केलें. तुजी हिस्ट्री हांव सांगता. तो 2015 to 2022 तुका लोकांक रिजेक्ट करीत येयला आनी हांवें पयलें हिंगा बायट दिल्लो आनी सांगलोलें तो तर कोणाकूय सपोर्ट करता दॅट पार्टी वील बी मायनस आनी इट इज कम ट्रू. सो हांव सांगूंक सोदतां आज हडताली लोकांक दाखयलां. आनी सेकंड तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां विचारलें आमच्या कॅन्डिडेटाक विचारलें काँग्रेसान बीजेपीन हें घायल ना कॅन्डिडेट घायल ना. ही सेड येस आनी बीजेपीन सपोर्ट कॅन्डिडेट घायल ना बट दे आर सपोर्टींग अस. कांय लिपोवन दवरूं ना. लोकांनी एक्सेप्ट केलें. बीजेपी सपोर्टरूय जावन कित्याक बीजेपी आज रुलींग आहा आनी आमकां तर आज लोकांनी तर वोट केला बिकॉज ऑफ द डेव्हलपमेंट. दिस इज नॉट ए फॅमिली राज. दिस इज द विक्ट्री आनी दिस इज द विक्ट्री बाब आंतोलवासान दाखयला. द फर्स्ट टायम इन कोर्टाली ताणें हॅट्रीक करून दाखयला आनी कोणा कडेन जालें ना. आनी तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आज तर ऑनेस्ट हांव सांगूंक सोदतां तूं तर इंडिपेंडंट बसलो तुका 100 वयर वोट पडत हांव चॅलेंज जाता. सो दिस इज माय मेसेज. थँक्यू सर. थँक्यू. अरुण बाब बोगमालो पंचायतीन सुद्दां एक बरो सपोर्ट तांकां दिलो. आयज कितें सांगूंक सोदता तूं? हांव आयज चडांत चड खूश की बोगमालो लास्ट इयर तो बसलेलो आमी ताका हाय मेजॉरिटी हाडले. एवरी टायम ताका बोगमालो फूल चडांत चड 280, 21 आनी 200 की 27, 22, 21 म्हळ्यार हे फावटी ताका एक काम करपाक आमकां पद्दत लायता. पूण हेल्प जेन्ना हांवें आयकलां की जुवारीन सुद्दां पर्सनल वयता रातचो वयता गाडी घेवन वयता एक काम करपाक हांवें खूब आयकलां. आमचो इनास म्हणटा एकलो आयलो पंच तेणें सांगलेलें तो आतां एक्सपायर्ड जाता तेन्ना एकच म्हणनाका हो बरो एक्टीव आहा आनी एसोसिएशन काम केला. ते बोगमालो मागता आमी फूल करतालीं. आमी सगळ्या टेणी टीम आहा ती पंच सगळीं आसा न्ही आमची टीम बरी आहा सगळी एकवट बरी आहा. तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केलें सरान रिक्वेस्ट केलें हांवें हे फावटी आमकां फूल मेजॉरिटी हाडली. तशेंच हांव म्हणटा आमचो मोविंद गुदिनो एमएलए तेणें आमकां सांगलेलें की सराक बरो सपोर्ट करून हाडून दिया. मागीर तशेंच आमी ताका फूल सपोर्ट केलो. बोगमालो फर्स्ट टायम ताका बरो हाय लीड हाय काँग्रेसी 100 पडल्या आमी 280 पडल्या. तेका लागून हांव ताका तुमकां देव बरो करता. थँक्यू सर. थँक्यू.